हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बहुड अपराध ह्या मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सोरबेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. ह्या वेळार तुमच्यो गरजो तुमची देसावां देवा मुखार सांफ्राशे शाविराच्या मोजतीन दवरात. सुम्या जेजू वेगी वेगी ये काळा करूं नाका. तुज्या दयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसा. आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर. जो देवा बापा सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय देव आमकां भेटूंक येता. तयार जावया. हो सेवा धर्म आमकां सदांच तयारेन रावूंक उलो मारता. कित्याक आमी चिंतूंक ना त्या गोडितांनी आनी स्वातांचेर देव आमकां भेटता. देवाक मेळूंक तयारी गरजेची. ती म्हळ्यार जिविताची नोसरणी आनी सगळ्या मनान काळजान मेळोवचो आवडो. ह्या मिसान भाग घेतना ताका येवकार दिवंक आनी ताका वळखून घेवंक आनी ताचें राज बांदून आमकां कृपा मागुया. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा जियोंक लागलोलो. ताचे भोंवतणच्या सर्व दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो. तेन्ना राजान नाथान प्रवाद्याक म्हणलें, पोले देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलोल्या घरांत हांव जियेता, पूण देवाची आर्कपेट एका तंबूंत रावता. नाथानान राजाक असो जाबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नाथानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग. सर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं हें घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल परजेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतालो आनी तुज्या दोल्या मुखार हांवें सगळे तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारान व्हडलें नांव जोडलां तसल्या मनशाचें
नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक देस दितलो आनी त्याच देसांत हांव तिका रोयतलो आनी थंयच ती आपलें बिराड कोत्तली. आनी जशें आदीं म्हजे परजे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशेंच आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सर्वेस्पोर कोलीत कोत्ता. सर्वेस्पोर तुका व्हड कोत्तलो. सर्वेस्पोर तुजे थावन एक घराणें उत्पन्न कोत्तलो. तुज्या घराण्यान आनी तुजें राज मोजे उजीर सदांच भिरांती विणे वस्तली आनी तुजें शिणवासोन सासणाक गोट उत्तले. देवाचें उतर देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्यो. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्यो. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्यो. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदां काल तगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिणवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्यो. तो म्हाका म्हणटालो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. सदां काल ताका म्हजें बरेंपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट तोखतलो. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्यो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. फांतेवेलें ओरोण तूं सासणीक उजवाडाचो पुरजोल आनी भोक्तीपणाचो सुर्या. कालोखांत आनी मन्नाचे सावलेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुआंवाचो बापूय जाकारियास पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाकांनी सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, कित्याक आपले परजेक ताणें भेट दिली तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेस धरतल्याच्या सगल्याच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भोक्तिवंत प्रवाद्याचे तोंडी मागात हांवन ताणें भासायलोलें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोवन भिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यान पवित्र आनी सुगुणी जावन सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्रामाकू तोर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बोळवून तारोकाक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोवरत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक
ताचे फुडें वेतोलोय. पातकाचे बोगसणे दिता त्या तारोणाची ओळख ताच्या पोरजेक तूं दितलोय. आमच्या दोयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचे देणे हें. आमच्या वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळुकांत आनी मोरनाचे सावळेन जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप एक बरो हुस्क्यान भरलेलें एक प्रश्न दावीद राजा म्हणटा आनी खरेंच हुस्को ताचो. कितें म्हणटा तो सांगता, पळय देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलोल्या घरांत हांव जियेता, पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबून रावता. आय स्टे इन अ मच मोर बेटर ऑफ हावज एंड माय गॉड इज स्टेईंग इन अ टेंट. हें सोबता म्हणजे ताचो आतां हुस्को देवाकूय एक स्वाद तयार करुया, ताकाय खंय तरी दवरपाक बरो जागो हांव तयार करतलो. आनी देवाचो जबाब कितें? देव हे भाशेन म्हणटा, म्हाका रावंक तुवें घर बांदूंक सोदताय, म्हजे इस्रायल परजेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालो थंयचो आपोवन हाडला. लढाई करूंक तूं वेतालो तितल्याय गांवांनी हांवें तुज्या सांगाता आसलो. तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगल्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो. आन्सर जावपाक जाय आसलो, हांव घर बांदता. देवान म्हणपाक जाय आसलें जाय जाल्यार जाय, ना जाल्यार ना. पूण ताणें इतले लांबदीक जबाब कसो कित्याक दिलो काय? शेकी घर बांदतलो सोलोमन, पूण हो जबाब कित्याक? पयले सुवातेर समजुया की जेन्ना देवान हो दावीद राजा म्हणटा पूण घर बांदतलो, दावीद राजा एक ताका सुवात तयार करूंक सोदता, पूण देव आपणाची सोयरी गत दाखोवंक सोदता की तूं म्हाका सुवात कडेन तयार करीत, बट माय रिलेशनशीप विथ यू वील नॉट चेंज. हांवें तुका आपोवन हाडला तुज्या बराबर रावपाक, तुका जैतिवन दवरपाक आनी म्हजी मोहिमा दाखोवपाक. घर बांदूंक बी न्हू, पूण तुजो हुस्को बरो आसा. आमच्या घरांत तर गेले जाल्यार एका तेंपार घोडे आमची घरां धाकटीं आसलेलीं. आतां व्हडले व्हडले घोडे घर बांदल्या, बेत्याची जाल्या आनी देवा कारगां. पूण इतलीं व्हडलीं घरां बांदून घरांत रावतल्याची सोयरी गत बरी ना. घोव बायल भुरगीं बाळां ती बरी जियेना. आनी ताका लागून जेन्ना देव रिस्पॉन्ड करता, जबाब दिता, तो दाविदाची नदर परतून सोयरी गतीचेर घालूंक वता. लूक एट अ रिलेशनशीप, डोंट लूक एट द बिल्डिंग्स. आनी ताका लागून ह्या क्रिसमसाच्या दिसा आमी तयार जाताना आमचें घर व्हडलें आसतलें. एकी फावटी जितलो आमचो इगो आनी जितलें आमचें व्हडपण तितलें एकी फावटी घर व्हडलें आसता. एक आसा गरज आसल्यार अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी आमी घोडी घर व्हडलें बांदता. दुसरे पयशे चड आसल्यार ना लोकांक कशें दाखयतले आमी बरीं सारकीं गिरेस्त आनी बरीं व्हडलीं मनशां म्हणून. पूण त्या घराची गरज आसा, घरांत रावतलीं सगळीं एकवटान जियेता, हो प्रश्न. आनी ताका लागून व्हडलें जितलें घर क्रिसमसाक व्हडलें तितलें डेकोरेशन. पूण तरी आसतना घोडे नेवऱ्यो करूंक लेगून बराबर येवपाक आमकां वेळ ना. एकवटान घोडे पसऱ्या वयले हाडल्यात, बाजारांतले हाडल्यात. वी आर नॉट लिव्हिंग द रिलेशनशीप. घरां बांदल्यात, वी हॅव बिल्ड अ बिल्डींग बट नॉट द रिलेशनशिप्स. घर बांदल्या उपरांत लेगून घरांत देवाची स्वाद ना. न्यू घर बांदता तेन्ना सगल्यो वस्तू मनांत आसतात, बट एक मागण्याची स्वाद करपाक आसना. एक एक फावटी देवाची स्वाद सदांच आमच्या हॉलांत आसताली, ती लेगून काडून खंय तरी बेडरुमान घातल्या, ताची स्वाद ना. ताका लागून दाविदाचो हुस्को काय बरो, देवाक एक स्वाद दवरुया. जोरी तर आमच्या सालांत आसलेलो जेजू, ओ थंयचे आल्तार आमी खंय तरी पयस दवरल्या, म्हणजे ते आमचे भितरलें जिवीत खुणायता. बिशप फुलटन शीन हे भाशेन आपणाच्या पुस्तकांत
म्हणटा जितलो जितलो आत्मो पवित्र आसता तितले तितले भायर वस्तू सजोवपाक आनी वस्तू शिरंगावपाक नाका. द मोर द स्पिरीट इज प्युअर एंड होली, वी डोंट वॉन्ट ग्लॅमरस थिंग्स टू कवर अप. जितली जितली आत्म्याची कृपा ना जाता तितल्यो तितल्यो वस्तू आमकां जाय पडटा डेकोरेट करपाक. जितल्यो जितल्यो वस्तू आमच्या फॅमिलीचे जिवीत कृपा ना जाता तितल्यो तितल्यो भायल्यो वस्तू जाय पडटल्यो डेकोरेट करपाक. जंय जंय सोयरीगत ना बराबर जियेना आमचे लागीं गोडी गाडी आसतली. दुसऱ्या लोकांक व्हरपाक हाडपाक मातशें 2-3 फॉलगां मारपाक. बट हांव म्हज्या मामी डॅडी लागीं भुरग्यां बाळा लागीं खरें बरे भाशेन जियेता. आनी जीव येता तो व्हडले बिल्डींग बांदून येवंक ना, गोरवाच्या गोट्यान जियेलो. थंय जल्माक आयलो हें दाखोवंक सोदता. जेन्ना दावीद म्हणटालो आपूण घर बांदतलो, जेजूय आमकां एक व्हडलो संदेश दिता. ह्या घराची न्हू हांव जल्माक आयला तुमचे बरें सोयरीगत बांदून हाडूं. आनी व्हडांतली व्हड खुणां म्हणटा ती तो जेजू देव जावन कूड घेता. बींग गॉड ही टेक्स द बॉडी ऑफ अ ह्युमन पर्सन सांगोंक की हांव तुमचे भाशेन जावंक आयला, तुमच्या कोश्टा दुखांनी वांटो घेवंक आयला. आय वॉन्ट टू रिलेट विथ यू एट युअर हार्ट लेवल. तुमच्या काळजा मनांनी, तुमच्या बिल्डिंगा पोरमोणे न्हू, तुमच्या पयशां पोरमोणे न्हू. देवा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या मास रगत आमी शेवताना आमी मागुया, जेजू आमचे कडेन घर आसा जायत, गरजेक लागून बांदलां जायत, घडये व्हडपणाक लागून बांदलां जायत. पूण तें सोडून दिता आमी आयच्या दिसा क्रिसमसाच्या घडये. फाल्यां आमच्या उमऱ्यार आसा क्रिसमस, जेजूचो जल्माचो दीस. आयच्या दिसा आमी आमचे सोयरीगत घरांत आसलेल्या मनशां सोबें आनी म्हज्या शेजाऱ्या सोबें हांव बांदून हाडूंक जाता तितली तजवीज करतलो म्हूण जेजूच्या मासा रक्ताच्या बळान भास दिवया. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबे पासत आमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे म्हणटोच ताच्या आसण्यांक सदांच उक्ती रावूंक आनी ताचे पोरगोटनात जावंक बापाची कृपा मागुया. राजकी फुडाऱ्यां पासत देवाचे जाणवायेचेर पातयेवन आपले निर्णय घेवंक आनी ह्या समाजान वावरूंक बापाची कृपा मागुया. गोरजेक सांपडलेल्या पासत ताच्या कोश्टांनी देव सदांच हाचीर आसा हे जाणविकायेंतल्यान तांकां गोठाय मेळूंक बापाची कृपा मागुया. बावार्थ्यां पासत आमी सगल्या वेळार आनी सगळे सुवातेर देवाक भेटूंक आनी ताका पोरगोटूंक तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया.
मागणी तुझ्या पांया सुरशी दवरल्यान तूं मानून घे म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. कोणवाळ्या बापा, आमी तुका ओपून दिता ती दानां मोयपासान मानून घे आनी पवित्र आत्मे उद्देश ती बदलून आमकां दी. ती आमी घेतलोले वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी आयचे राती आमचे मोदें येतल्या तुज्या पुताची मोहिमा आनी तोळ काळजांनी भोगूंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळे प्रवाद्यांनी परगोटले. उतरां भर त्या मोगान अकबार मागीर ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेचीं. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखड. आपलीच कुशीन कोस्ट मरून सोसूक येवच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट पुरगोटुया. तुझ्या कुर्सां आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोनाया आमची जगमोहन कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मळपळ्योंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत वेतार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सदांच घरांच न्हय पण घराच्या बराबर घराबय बांदूंक आमकां जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बळ मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदारका कुतीन सोर पातकांनी सुटोयान सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आसते मुखामळान आमी शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी भावांनो, कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमयाव घेवंक फुडें येवचें. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजूक आमी शिवला आनी जोण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता. ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया. मोहिमेवंत आनी मोगाळ बापा, तुज्या अप्रूप श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयचे राती समारंभूंक ताच्या येण्याच्या ओत्रेकांनी ह्या दिसाची दर एक कोरणी करूंक आनी दर एक गोडी सारूंक तूंच आमकां आदार दिताय. अशें तो हाडूंक येता ती स्वर्गीची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सगळे बसुया.
भयणी भावानो आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर रेगन फेर्नांडीस ताका आमचे दिनवास तशेंच आमकां गायन करूंक आदार दितल्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:15 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मिक्स इंग्लीश भाशेन जातोले. भयणी भावानो चोत्राय दवरची आयज फाल्यां आनी डिसेंबराचे 26 आनी 27 फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो पूण आमचो उमाव आमी चालूच दवरतलो. डिसेंबराचे 27 उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. आयज रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाचीक मीस आमी समोर उमतल्यो. आमचे आर्चबिशप भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव मिसाचे येजमान आसतले. फाल्यां नातालाच्या दिसा सकाळीं मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8, 9:15 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. दोनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले. There will be a special mass in Hindi at 12:15 p.m. चोत्राय दवरची आतां आनी फाल्यांचो आख्खो दीस कुमसारा आनी कावन्सिलींग बंद आसतलें. डिसेंबराचे 26 तावन कुमसारा आनी कावन्सिलींग परत सुरू जातली. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. शेवटाच्या आशिर्वादाक सोगली आमी उबी रावया. सोर्बिस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरपकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सोगली बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासा आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो हे वेळार बापाक तूं बार. आमचे ओद्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. Projection mapping show
dedicated on the life of Saint Francis Xavier. Natalanच्या